माय चॅनल. कशा आहात तुम्ही? जस्ट शिव आता येला जेलो. आता मी रेडी जाऊन बसला वचपा बोंदेरा आणि पावस तरी नाव घेत ना सोपाचे कमी जावपाचे बी नाव घेना. सो पळोवया आता इतले हांव व्हिडिओ शूट करता. ओके. आणि हे बोंदेराम आसा दिवार आयलँडार. आणि बोंदेराम म्हणजे कितें खबर तुका सुना? इट इज द फेस्टिवल ऑफ फ्लॅग. फेस्टिवल ऑफ फ्लॅग. आणि हे पयली पोर्तुगीज टायमार जेन्नाच्यान हे बोंदेराम फेस्टिवल आसलेले. पण आमी इतले आयकूंकूच आसलेले न्ही सुनार. लास्ट इयरच्यान ते आमी म्हणजे लास्ट इयर गेल्ली आमी. सो जस्ट आतांच आमकां खबर आहा की बोंदेराम म्हणजे कितें तें. म्हणजे अशे बारीक बारीक फेस्टिवल आहा जे पयलीं इतले फेमस नासलेले. सो आतां बोंदेराम आसूं चिकल कालो हे सगळें आतां फेमस जाला. सो कळटा आमकां कितें तें. ओके. आणि दिवार आयलँड तेवढें बरें आसता. म्हणजे आतां पावसान कशें कितें जातलें कांयच खबर ना. मागीर आमकां फेरीबोट क्रॉस करूंक जाय. सो स्नेहा येतली आमच्या वांगडा. सो तिनां भायर सरतली आमी. रेनकोट छत्री बित्री सगळें घेतला. पळय BMW छत्री घेतला. सो कशें कितें जातलें कांयच खबर ना. सो लास्ट इयर खूब बरें आसलेलें न्हू शिना. दिस टायम सारकें खबर ना. 3 दीस पावस नासलेलो. आयज एक दीस पावस नाका आसलेलो न्ही. फालच्यान पड. आयज पडलो तेवूय कितें कंटिन्यू सकाळच्यान. ओके. सो जस्ट शिव येयलो जेयलो तो आतां म्हणटा मातशें बस आनी 5 मिनटां भायर सरया. ओके. चला भायर सरला आमी. तो स्नेहा हांगा रेडी जाला. चल स्नेहा सावकाश. आणि शिव थंय आहा. हे घालना रेंकू टुपी घाल न्ही. पळय 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 हेल्मेट घेनासतना तूं बसलो गाडयेन. खंयचें हें हेल्मेट? चला आतां भायर सरता आमी. डायरेक्ट तुमकां थंय वचूंक मेळटा. ओके. चला घे. बरो व्हडलो पडटा पावस. पळोवया कशें घेयात ते. चला. सो फेरी बोटाक गाडयेच्यो लायन्यो पळयात. आनी खूब फाटल्यान गाडी. आतां आमी बायक हाडले मातशें बरें जालें. वय कितें मरे हे सगळें आतां फेरी बोटाक वयता. बरें मेकअप करून आयिल्ले सगळे गेले पावसान. मेवळे आमकां फेरीबोट सगळेच मेवळे आमकां. सांग असं पळया वेलकम टू बोंदेरा 2024. चला. ओके. डायरेक्ट तुमकां थंय वचूंक मेळटा. बरें दिसता पळय व्यू पळया कितें बरें आहा. जस्ट पावली आमी. बायक हांगा पार्क करता. अजून आसा लोक खूब आहा. पावस मातसो बारीक आहा. अहो तुल्ल्या पुरो स्नेहा खंय गेले? थंय जागो आहा कशी नात. आणि हांगासर न्ही सगळे स्टॉल्स आहा. म्हाका Welcome to Goa's biggest monsoon festival. It is Bondara proceedings with a welcome prayer. So if you could join me in giving them a big round of applause, ladies and gentlemen, it is our parish priest, Father Simao. And तुडे कितें आगो? बेबिंका आसा. आणि आंटी पातोळ्यो बेबिंका आणि सन्नास. Also, ladies and gentlemen, before we begin with the welcome prayer by our parish priest, if you are able to stand. Here I am, living in a small house in harmony. Save Goa. You might say that today. सोमचिकाय, दोयाळाय, आपस्वादीपण, नाटकाय, पेल्याचे वायट करचे मोल आनी करून आमी सोडून दितोल्या तेन्ना की आमची कोरी सुटका कोरे सोयीत आमी अनुभव पावतल्या. तरी बोंदेरा कुशल काळसान आनी व्हड उमेदीन आमी समोर देव
आमच्या सांगाता आसा. कोणाच्यानूच वायट करिनासतना, कोणाकूच दुखय नासतना, वायट उलय नासतना, कोऱ्या चोयताच्या मनान आनी कुशाल उमेदीच्या काळसान समोरभोंक देवाचो आशीर्वाद आमचेर आसूं. तुमच्या कश्टांक जोईत आनी उमेद फळादीक जावं. पियेदाद सायबीण माय आमची आस्कारीन आमकां आपल्या बेसांवांनी भरूं आनी आपल्या आसऱ्याकाल सदांच सांबाळून दवरूं. Gladiator. Goa is blessed with beautiful flora and fauna. Satari to Tiswadi, pair name to Kanko. And now John Lee Walanka di Melo. How दिवाळेची शेतकान. जाणाय तुम्ही सगळी हावटी पडून शेतां सगळी पडल्या आणि शेतां रंग सोगना. म्हाका ताच्या बापसाची शेत. Hey man, you think we girls are good for nothing? I prove you wrong. I worked hard to make my dream come true. I am Dr. Marianne Marquez. I serve God in men. Just want to tell you, we girls are not less than boys. We also can be. Hey you people, see what you have done to me. This is my green happy side. Ha ha ha. This is my brown sad sad. This is the cause of your greed and destruction towards nature. नाव रेयांश रुपेश नवेलकर. आयज हांव शेतकार जाला. हो संद जातो कसो म्हणल्यार पळय, गोंयकारांक तर शीतकडी जायत. शन्या सर्वेश आंगणकर. आयज हांवें ताजें नुस्तें हाडलां. बांगडे हाडला, ताल्ले हाडला, सुंगटां हाडला, वेल्ली हाडला. कितें ताज्या जागा म्हणटा? हय, एकदम गडबडीत आसा. वतात कामीण जाल्यार हांव तुमकां आसाड्याचें वखद दिता. कोणाक थंडी चोर. Hi friends, my name is Messiah Noyer D'Souza. I am 7 years old, Mr. Baker. हांव आतां पळय बरें घेवन येयला. आदल्या तेंपार जो सदांच विकूंक येताले आतांचो पोदेर हांव तुमच्या मुखार जॉन पिंटो घेवन आयला. आतां कोण येयले पळय हांगा. स्पायना येयले, स्पायना. पळय स्पायना येयले. आतां येयले जाले. गेले एक परेड गेले. मिंजलो घट न्ही सगळे. येस बरी दिसता तुमकां पळोवन. Disformani tasta kidelis fora देखून सोगुड म्हणटा आमकां मारा. गोंयान फामाद आसली आमी मारा. बाद भरून त्या पाटली दोशीच पावसाक मीठ भरूंक कोंडी. नुस्त्याक वचोंक आमी कोश्ट करून भुरग्यांक कुशीक कोयले. भुरगे आमचे आयज शिकोन व्हडले जाले. व्हडले व्हडले कारखाने उगडले. व्हडले व्हडले कारखाने उगडले. तसोच पळयात काय बरो माटुलो. आदर केला तसोच व्हडलो धाकटुलो. कोश्ट करून आमी भुरग्यांक शिकयले. भुरगे आमचे आयज शिकोन व्हडले जाले. ऑफिसांनी घेवन बसता कंप्युटर. Disformani tasta kidelis fora देखून सोगुड म्हणटा आमी. कुशाल आमची फामील पळय धाकटुली. बाद भरून वर आमी कोश्ट करून भुरग्यांक कुशीक कोयले. भुरगे व्हडले कारखाने उगडले. मार मारले. व्हडले व्हडले कारखाने उगडले. व्हडले व्हडले कारखाने उगडले. व्हडले व्हडले कारखाने उगडले. आमकां सोगुड म्हणटा मारा. नवला आमची घराघरांनी पावल्या. गोंयकारां पळय घेवन खुशाल जाल्या.
नुस्त्याक वचोंक पळय काय बरी कंटोली हाडूंक योगदान आसता जायत्या जाणांचें पळयात ह्या कारवी भावांक सकाळच्या फांत्यार उठयता तशेंच पळयात ट्रॉलर घेवन दर्यार वचोन नुस्तें मारून विसोण पापलिटां सुंगटां हाडटा सगलें नुस्तें तोडीक हाडटोच बाजारांत व्हरोन विकूंक बसतोच बाजारांत नुस्तें घेवंक गर्दी आसता यो यो बरें हा नुस्तेकाचें हा मुर्गोशी हाय बा कडल्यान नुस्तें घेता फाटले नात काय म्हणटा तेरे जमाना रेशात करूंक बांगडे पळय मागता अरे बाबा रेशान आज मानशें कितें आसा पान पाणी फाल्यां यो आमकां जाय जाय आमकां जाय जाय गोंयकार आमी नुस्तें आमकां जाय आमकां जाय नुस्तें गोंयकारांची व्हडवी काय आमट तीक करूंक तेरेजीन मोरी पळय चलता नुस्तें आमचे भोवशेर दिसता हें नुस्तें हाडूंक जाय का दाखयलां तांकांच लागोन आमी रुचेन जेवता शीतकोडी नुस्तें आमचे भोवशेर दिसता हें नुस्तें हाडूंक जाय त्या झाडांचो हात आसता दर्यांत पळयात ह्या कारवी भावांक सकाळच्या फांत्यार उठोन दर्यार आपलें झाड बागायता तशेंच थोडे पागेर मारून नुस्तें त्या पागेरान दवरून ओडीत ओडीत तोडेक पावयता तशेंच पळयात ट्रॉलर घेवन दर्यार वचोन नुस्तें मारून विसोण पाप यो गो बाय यो रे हातून मारकार यो रे पिटर बाब सोय कंप्लीट आहा गे रे बाबा बेगीन जावन खाली जालो पाटुलो रोजालीन लेपो सोंसपोता हातून बाळग लागता गोस्ताची कारवी आमी सगल्यांक तुमकां दादोशी करता सुंगटां हाडटा नुस्तें घेवन आयला काय तुलो संतोषानी अरुण सायकलीर विकूंक भोंवतलो तेरे जमाना रेशात करूंक बांगडे पळय अरे बाबा रेशान आज आमकां जाय जाय आमकां जाय तर माझे एक सबस्क्रायबर आहा काय काय हाय म्हणटा पयली हाय आणि तुम्ही खंयचे म्हणले तुमी म्हाका युके आसता गायो पोरसांक पोरमोड नुस्त्या कोडयेचो गांवची अस्मिता ह्या संवसाराक पोचयता नांव दिवाडेचें रावतात आमी सगळे तळवारे माचे कोडे नुस्तें मारूंक सकाळ फुडें जाळाक मारता नुस्तें बरें नुस्तें गांवांत सुंगटाचो तळवारे माचे कोडे नुस्तें मारूंक जाळ घेवन येता सकाळ पोचयता नांव दिवाडेचें तुरो पाय सांबाळूंक वागुल्ले पुर्वज आमचे संवसारांत चोर जायना गोश्टी वाडीच्या सुंगटाचो तळवारे नुस्तें मारूंक जाळ घेवन येता सकाळ फुडें जाळाक मारता नुस्तें बरें नुस्तें गांवांत बोन विकून दिवप्यान वता नुस्तें आमचे गिरेस्ताय करून ते बांदणे नुस्तें गांवांत बोन विकून दिवप्यार वता थोडेशी तळवारे पोटान राबोन सांबाळया दिवाड तळवारे मानशे गोडे नुस्तें आमची गिरेस्ताय करून ते बांदणे आख्या संवसाराक पोचयता नांव दिवाडेचें विमान दर्या जायते सुरो पाय सांबाळूंक वागुल्ले पुर्वज आमचे पांचवी शेतां चोशिल्ल्यान मात आसात आदले मानशे कोडे नुस्तें मारूंक जाळ घेवन येता सकाळ फुडें जाळाक मारता
गोंयच्यांनी गेलो पडले दिसता चुलीर कोंबड्याचा बोंदेरा पावसाच्या तेंपार काळीक आसता सुर्या किरणां आसता रस्ता दिवारची बोंदेरा आसता रस्त्यातून फुलां उडटा फुलां पावसाच्या तेंपार काय बरें बोगी सुट्टा बरोबर जोडला मारला शेतात बेबेरो रस्त्यांनी वाडची बोंदेरा आसता रस्त्यातून फुलां उडटा ते फुलां पावसाच्या तेंपार फुलोया बोंदेरा रस्त्यातून फुलां उडटा ते फुलां पावसाच्या तेंपार फुलोया बोंदेरा तरी काळकू भाजी आसता फुलां उडटा ते फुलां पावसाच्या तेंपार फुलोया बोंदेरा रोडटा शेतांत शेतकामती आपली शेतां वचता संजाव समोर आसता मारवानी नाचता रस्त्यांनी वाडची बोंदेरा आसता रस्त्यातून फुलां उडटा ते फुलां पावसाच्या तेंपार काळीक आसता सुर्या किरणां मोदेलो दिसता दिसता सिरी गरम भोजी भाजता गरमच्या मिरची बरी रुची पावसाच्या तेंपार फुलो त्या वाती करताले भुरगे आमचे वाती पेटून लिसांव शिंपताले काडून मेणाच्यो त्या वाती करताले भुरगे आमचे वाती पेटून बर्थडे सेलिब्रेट करताना केकी वाती बर्थडे सेलिब्रेट करताना केकी वाती वाती आमकां पळयात कितल्यो म्हूण उपयोगाचो वात पेटून रस्तो चलताय काडुकाचो कितलो कितलो करताय वातीच्या उजवाडाचो मेणकारागेर मुटल्यार अडकताले लोक साबार तरे तरेच्यो वाती घेवन आयल्या पिंजेकार मुटल्यार सोबत अडकताले मेण काडटाले घरा हाडून मेणाच्यो त्या वाती ब्रेक करताना केकी वाती आयज वाती तुमकां आयल्या वेगवेगळ्या रंगाच्यो कितलो उपयोग करताय वातीच्या उजवाडाचो दाखोवंक तुमकां आयल्या आमी दिवाळचे मेळटार अजूनय जायते जाण आमकां म्हणटा लायट ना जातोच वातीचो या उपयोग करचेचो खुशालकायेन सांबाळला धंदो पुरवोदान दाखोवंक तुमकां आयल्यात आमी दिवाळचे मेळटार अजूनय जायते जाण आमकां म्हणटा वातीकार दुकानचो उजवाडाचो उपकारा मेळकाराचो वालोर दाखोवन मानिता सुनाचे नाच आमी नाचताले कुणबी नाचोन फुगड्यो घालताले बायलांक कॉटन वेस्टेक शिंवताले दादले काश्ट्यो मारताले नाचत भोंवताली रातभर पेडान वाजून फकाडी बोन जाताली
पासून तेन्ना फोट करूंक लागले पेपरां घेवन गुरूत करून मागयताले दादले कास्ट्यो मागताले माथ्याक फुलां मारून पळय बायलां नाचतालीं आतां पिवायेन मोज्या पाकेरी जाणटी नेमकी तो जस्ट हांव घरा पावले आनी थंय न्ही हांवें व्लॉग बीन कांय एंड करूं ना तुमकां सांगू इतले व्हडलो पावस थांबात ना पावस सारको आनी फक्त हांवें ते फ्लोट्स आसता पळय तेच काडले व्हिडिओ आनी तेंचे बारीक कॉन्सर्ट बी कितें आसलेले सिंगींग बीन ते कांयच काडूंक ना हांवें रावपाक जागो ना म्हणजे इतलो व्हडलो पावस तुका सांगू पावस आसलो तरी पण न्ही लोक खूब जाण लोक येयल्ले आयज आनी एक म्हणजे काकूट दिसता धाकटे भुरगे सामके भिजत भिजत फ्लोट्सान हें करताले म्हणजे वॉक करताले तुमी पयलीं आसतले पुरो जाले केन्ना सकाळी पावस स्टार्ट जालोलो कशें व्हिडिओ काडला आनी कांय खबर ना म्हाका आतां ते क्लिप घेतला हांवें आनी पुरो जालें म्हाका खबर ना आतां रावन रावन अशें मागीर जालें कितें शिव म्हाका थंय ड्रॉप केलें न्ही म्हाका थंय ड्रॉप केलो मागीर तो आयलो इव्हेंटाक म्हाका ताणें म्हटलें सोंपतलो तें बेगिना इव्हेंट मागीर तुका आपूण व्हरपा येता म्हणून पळय जाल्यार शिवाचें इव्हेंट सोंपोकूच ना मागीर हांव थंयच उरलें स्नेहा म्हाज्याकून पयलीं येयल्लें स्नेहा 5 सुमार थंयच्यान भायर सरलें तें वयता व्हरपा आहलें सो आतां वच म्हटलें कित्याक ते न्ही फर्स्ट टायम अशें बायक घेवन येता इतले पयस केन्ना अशें बायक घेवन ते इतले पयस येवंक ना सो ते गेले मागीर हांगासर सोंपले 7:30 7 o'clock अशें सोंपलें ओके शिवपाला आपला येवपा टायम जातलो म्हणजे हांव रावले कितले वेळ रावतलो एक वाटे भंय दिसपा लागलो म्हाका थंय मागीर शिवाचो फ्रेंड तो अशोक सांगलेलें न्ही तेणें स्टेज बी घातलेलें पळय ताका सांगलें फोन करून म्हाका ड्रॉप कर म्हणून आनी हांगच्यान स्नेहा भायर सरलें म्हाका हाडपाक ताका कळ्ळें की हांव थंय एकटें हांव म्हणून ते तेजे घोवा वांगडा ते भायर सरले सो अशोक तो तेणें म्हाका फेरीबोट क्रॉस करून ड्रॉप केलें मागीर थंय आमी येवन रावल्ले स्नेहान म्हाका हाडलें नाल्यार हांव थंय उरपाचें आनी शिवाचें आत्तां सोंपलो इव्हेंट नाल्यार म्हाका टायम जावपाचो येवपाक आनी फेरी बोट येवचें पडटा न्ही सो एका फाटल्यान 3 का 4 फेरी बोट आसलेले पुरो जालें म्हाका आनी मागीर हो शिव इल्लो खंय हांगासर हांगा येवन रितिकाक स्नेहागे ड्रॉप केलें मागीर शिव गेलो इव्हेंटाक मागीर समजलो की तो सोंपतलें बेगिना मागीर या तृप्ती हाडपाक म्हाका हाडपाक पयलीं तर शिवाचें इव्हेंट सोंपोकूच ना पुरो जालें 9 जाले 7 पावले ओके चला हांव व्लॉग हांगाच एंड करता ओके चला व्हिडिओ आवडलो जाल्यार लायक करा शेअर करा आणि चॅनल सबस्क्राईब करा तर मेळा नेक्स्ट व्हिडिओ टिल देन बाय टेक केअर सगळं बाय म्हण बाय आई लव यू फ्रेंड प्लीज सी यू कमेंट शेअर सबस्क्राइब टू माय चॅनल फॉर फेस्टिवल चला बाय सो आयज न्ही 2 बर्थडे आसा तांकां विश करया तो फर्स्ट आसा प्रवीणा चोपडेकर विशिंग यू मेनी मेनी हॅपी रिटर्न्स ऑफ द डे गॉड ब्लेस यू विथ गुड हेल्थ हॅपीनेस देवा तुमचे हेल्थ बरें दवरचें हांव हेच देवा कडेन मागता तो वन्स अगेन हॅपी बर्थडे प्रवीणा चोपडेकर आणि नेक्स्ट आसा सिद्धी सावंत विशिंग यू मेनी मेनी हॅपी रिटर्न्स ऑफ द डे गॉड ब्लेस यू विथ गुड हेल्थ हॅपीनेस देवा तुमचे हेल्थ बरें दवरचें हांव हेच देवा कडेन मागता तो वन्स अगेन हॅपी बर्थडे प्रवीणा चोपडेकर अँड सिद्धी सावंत चला बाय